I first of all thank Nuve MLA, Honorable MLA Wilfred Rissa for organizing such a big program with all the officials of the PWD, zonal agriculture officers, BDOs, electricity, and all other officials. All the village members, punch members could interact with them and solve their grievances. So also other works related to the light, electricity department, water. So we could take necessary help and necessary action to be taken. आजच्या प्रोग्रामावयर म्हणल्यार खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या MLAक बाबाशनाक कित्याक हे ताणें इनिशिएटीव घेतली की सगळ्या ऑफिशियल्सांक सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या जावं PWD, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर रिसोर्स आनीक एग्रीकल्चर हे ऑफिशियल्सांक ताणें सगळ्या एकठांय हाडले आनीक एक विलेजींचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमचे कितें डिफिकल्टीज आसलोली जी ग्रीवन्सीस आसले वी वर एबल टू प्लेस देम बिफोर दीस ऑफिशियल्स आनीक हांव सजमतां आमच्या बाबाशनाच्या आदारान आनी सहकारान आमच्या हे सगळे जे आमचे डिफिकल्टीज आहाय त्यो सॉल्व जातली एंड वी विल बी एबल टू मेक माय विलेज Betalbati a well-developed village, and I congratulate our MLA Babashan for organizing such an event for us. Meeting गेल्या सगळे पंचायतांक मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळी पंचायत प्लस सगळे डिपार्टमेंट PWD, वॉटर डिपार्टमेंट, WRD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, RDA, एग्रीकल्चर हे सगळे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स JE सगळे आपयले आनी सगळे पंचायत मेंबर सरपंच सगळ्यां आपयन हाडून आमी आज एक मिटींग घेयली आमगेले डेव्हलपमेंटा वयर कितें तरी आमी करपाक आमगेली आतां इतलीं वर्स जालीं डेव्हलपमेंट कांय नासलें बारीक बारीक जायतें कांयच जावंक ना आनी पयलीं न्यू म्हळ्यार आमचे जी पार्टी पंचायत आहाय सगळी पंचायत सगळी पंचायतांतले अरावंड 90% पंचायत न्यू आहाय ताका एकामेकाक इंजिनियर्स कोण डिपार्टमेंट खूंय आनी कॉन्टेक्ट नासलो आनी ताका लागून आमगेलीं कामां 2 म्हयने जाले कांय कॉपरेशन जायनासलें आनी एकामेकाक मेळनासलें आयज आमी सगळें केलें आनी आमकां सगळी पंचायतीचे सगळे सरपंच पंच येयले टोटल नंबर येयले आनी आमकां आयज बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळे चड प्रॉब्लेम म्हणटा ते रोड्स आयज सगळ्याक रोड्स चडशे पिड्ड्यार जालो आहाय हे रोड्सांचे चड प्रॉब्लेम आहाय जावं लायन वॉटर कनेक्शन लायन एक्सटेंशन ऑफ लायन स्ट्रीट लायट एक्सटेंशन ऑफ लायन मागीर कोणागे कालवट बांदपा आहाय गटर्स आहाय सगळीं कॉमन गांवची लोकां गेलीं काम आहाय ते सगळीं हांकां आमगेले इंजिनियरां सांगलें आनी आमगेले RDA जावं एग्रीकल्चर हेणेन आमकां स्किमूय तेगे कितें आहाय त्यो सगळ्यो पंचाक सांगिलां